बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्किंच्या बापा, जेजू तुज्या पुता वरवीं आमकां ही संदी मेळटा तुका पाप म्हणच्याक आनी तुका वाखाणच्याक, कित्याक जेजू जावन आसा वाट तुजी सरची येवची. जेजू, तुवें आमकां काल रातीक सावन आतां सकाळीं आनी आतां पर्यंत तुजेच एकवटान दवरल्याय. तूं आमकां सदांच एकवटान आसाय, पूण आमचे मदीं ती जागृताय तुवें करून हाडल्याय. तिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका. जेजू, आमचें जिवीत तुजेच सवय आमी धरून आमी तेंची येता. दर दिसा तूं आमकां ही घोटाय दिताय, न्हूच त्या वेळार, पूण सगळो गोत तुज्या एकवटान सगळे आमी चिंता, सगळे आमी घडटा तितलें तुजें सवय घडोवन येवच्याक. आनी हे परी तुका वयलो स्थान दिवन तुका आमचो मास करून आमी जिवंक लागल्या. हाका लागून आमी तुका वाखाणटा. आनी तूं भरपूर आमचे सगळे ओत्मीक वस्तू घडोवन हाडटाय. ताका लागून आमी तुका दिनवासता, मोहिमा दिता. आनी आतां तुज्या एकवटान आमचो वेळ सादता. तर भयणीनो आनी भावनो, आमचें कोंत घेवया आनी जेजूच्या एकवटान आमचो वेळ आतां खोलायन सारया. प्रत्येक मणी आसा न्हय, तो जावन आसा एक सुस्कार घेतना आमी पांयाची बोटां थंयसर तकली मेरेन सुस्कारान बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. आनी सगळें भितर आहा तितलें त्या सुस्कारान बरोवन आसा. ताचे सगळें तें उफेता. चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, मनोभव सगळें तें सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. भायर काडलें की भायर वेता तें. जेजूचेर दवरलें तें रोखडेंच पुसून तो साफ करता आनी आमकां आपल्या बरेपणान बोधता. ताचें बरेपण आमी प्रत्येक सुस्कारान अणभवया. आमी तर आपलेपणान जियेता जाल्यार आमी ताका सेन्सिटीव आसचें ना. नाजाल्यार आमकां प्रत्येक वेळार अदीक आनी अदीक शांती, आनंद, घोटाय मेळटा ती आमकां कळोंक लागतली. ही जागृताय आमचे मदें अदीक आनी अदीक घडोवन येता ह्या मागण्यांतल्यान. तर आतां म्हजे भयणीनो आनी भावनो, जेजू सगळीं चिंतना भावना धरया आनी आमी कित्याकूच भिवची ना. कित्याक जेजू जावन आसा आमचें मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. तर ताचे कुडींत आमी तर एकवटान आसा, ताचें सगळें बरेंपण आमकांय फावो जालेलें आसा. हे परी आमचें जिवीत सारया जेजूच्या एकवटान. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून आमी ताचे सवय रिगून रावया. तो आमचे सवय रिगून रावता. सुस्कार घेतना तो अणभव आमी घेवया. बेश्टेंच वयर जेजू जेजू म्हणपाचें न्हय. सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताच्या नांवांत आमी भायर काडटा, ताचेर दोत्ता. सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता.
आतां जितले आमी जेजूच्या एकवटान रावता हांव उणो जायत वता तो म्हजी सवय वाडत वता हो अनुभव आमी पत्करलेलो आसा आनी इतली आमी ताची सवय एक जालेली आसा की आमी आतां ताची चाकरां सायबीण जशे भशेन म्हणलें हांव चाकोर जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे ते प्रमाणे आमी आतां हो वेळ ताच्या एकवटान सारीत आसा जेजू जावन आसा आमच्या सगळ्यांचे जिवीत आतां ताका एकवटोन तो बापाक जशे भशेन मागणें म्हणटालो ते भशेन तो आतां आमची सवय म्हणटा कित्याक आमी ताचे कुडींत आसा आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन म्हजे भयणीन भावानो जेजूक आमी एकवटान आतां जियेतात तो आमकां सदांच एकवटान आसा आमी ताचे कुडीचे चांदे तर आमकां तो एकवटान आसा आमी ताका एकवटान कृपेन बरोवन ताका ह्या एकवटान आमी ताचे बरोबर वेळ सादता आतां ताणें जेन्ना तो संवसारांत आयलो तेन्ना सगळ्या मनशां कुळाक ताणें आपल्या कुडींत बाळगून दवरली आदी ताचे वेळार आनी फुडले युग आसा पळय ताका सगळ्या जाणांक ताणें एकवटान दवरली आनी आयज आमी तेंच पाग ताचें अणभवता आमचे कुडींत जेजूक आमी अणभवता आमच्या सगळीं गोडितां ताणें आपणाचेर घेतलेलीं आसा हो मिस्तेर हो मोगाचो गूट आतां आमी जियेता तर ते परी आमी आतां ताच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ताना ताची सगळीं गोडितां आमी पत्करया आनी हे भाशेन ताच्या एकवटान आमी हो वेळ सारया तर आयजूय हांव तेच भाशेन सगळे मिस्तेर एकच पटी घेता आनी शेवटी मागीर एक आमच्या बापा एक नमान मेरे म्हणटा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सोत मानतान देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंखवार मारी थान जल्मलो पावस पिल्या त्या खाल ताणें खोश सोंसले ताका खुर्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवन पोण सासणाचें जिवीत आमेन बावार्थ परवासो आनी प्रिती मोग आमचो खोलावन जेवच्याक आनी सगळे मनशा कुळाक पासत आमी मागच्याक आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार तुमान बरे कृपेन बरयली सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्रे मदत सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनशां वेळार आमेन
नोमान कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनीसपणार आमेन. नोमान कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्यामध्ये सदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनीसपणार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोडो पुरबायचे सर्वेस पोव तुजे सोबे आसा. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, अस्तुऱ्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुठलावन खावणेंत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देव योदनो समोर पूंक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. 5वो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो ताका देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो ताचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सद उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो ताळो गाजलो. हो म्हजे पुरबायचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न अवसरांत जेजूची आप परगटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगटणी. मार्कू 1:14-15. जुआंवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. 5वो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी.
ल्यूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें तुमचे पासत समर्पूची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें व्हरोवचें आसा. 5 दुखीचें मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर, गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता. लूक 22:44-45. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटले रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करता शिश्यां सरशीं उठून ये जाल्यार ते खोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्यो मस्कुऱ्यो करतात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायलें. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांड्याचो मुकूट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पोलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताचे मुखार दिमी ओडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जागेचें नांव आरामाईक भाशेन गोल्गोथा. 5वो दुखीचो मिस्तेर, जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. 5 अर्काचें मिस्तेर. पयलो अर्काचो मिस्तेर, आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. दुसरो अर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बाळसालो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. 2 मिनटांचो इतिहास 2:2. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. पांचवो 13:18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगल्या वस्तुरां भितर बोवड त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. 5वो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पुरजणान न्हेसळिल्ली एक बायल. तिच्या पांयां थोडा आसलो चंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकूट. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव.
तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मध्ये कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्यामध्ये तुजो देव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनीसवडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हो म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सुर्गात सगळ्या आत्म्यांक बुकून चड करूं आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळीची माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवीची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याल शरार्थनी तुजे काकुळीची नदर घाल. तूं कोणवाळेन मोगाळ दिलो बांकवान मरे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळ अशें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस बराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक साकुरणेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक बावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्यांची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दुतेल्यांक दुसपडा येता. पदवेदरांक तो सदरा वयली शेवटिता. नळक्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे धेड्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. अब्राहमान ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोनाक घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोफान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोफान. म्हज्या भयणीन भावनो आमचें सगळें कितें जाता तें म्हत्वाचें न्हय. जेजो आमचें सगळें आसा आनी ताका चिटकोन रावया. भायल्यो वस्तू जातल्यो वेतल्यो कसलीच भिरांत ना. आमकां कितें जाता तें आमी भिवंक फावना. तें जाता आमचे कुडींत, पूण आमी भितरल्यान जेजूच्या कोंडान आमचें जिवीत घोटायेन सारया. बाकीचें सगळें थाऱ्यार. आतां आमी पवित्र बोजवणेंत थोडो वेळ सारया. पळयात, जेजू आमचें मस्तक, आमी ताचे सांदे, ताचें बरेपण आमकां सगळ्यांक फावो जाता. तर ताचें जिवीत ताणें आमचे सोबेन जियेलो तेन्नाच आनी आमी ताच्या जिवितान आसलेल्या आतां आमी ताच्या जिवितान तो अणभव घेता. कित्याक ताणें एक नवी रचना ताच्या जल्मांत सुरू केल्ली आसा. सगळ्या मनशाक बापान ताचे पुता सोबें एकठांयल्लीं आसा. तर तें जिवीत आतां आमी जियेता आनी अणभवता. सगळी सृश्टी ताचे सोबेंच आनी मनशाक कूड ताचे सोबेंच घडोवन आयिल्लें आसा शब्दांतल्यान, आनी सगळें ताचे सोबें एकवटून आसा. हो अणभव आतां आमी जियेता. तर आमचे दोळे जेजूच्या सांतुस्म साक्रामेंत थिरायतना आमी ताका पळयता, तो आमकां पळयता आनी ताच्या जिवितान आमी अदीक खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. आनी ताका लागून सगळीं आमची भाव भयणां जेजू आमचे सोबें प्रत्येक साद्या पासून वावुरता. आनी जो वावर हांवें करूंक जाय तो हांव कोत्ता, पूण तो म्हजे सोबें कोत्ता. कित्याक ताचे कुडींत आमी सगळीं एक. हें जाणवता ताचें सर्गीचें राज हातून ह्या संवसारांत स्थापन केल्लें आसा आनी सर्ग हांगसरूच आमकां मेळटा. तर भयणीन आनी भावनो, आमी जाणा कशे भशेन हो सर्ग आमी इफेन केल्ले आसा आपल्यापणाक लागून. हें सगळें
देवच बदलूंक शकता. पूण आमची मागणी जाय, आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून आमची झेलिल्ली जाय. बाकीचें तो कितें करूंक जाय तें तूं करतलो. आमच्या काळांत आमी ताणें शिकून आमकां दिल्ली आसा त्या प्रमाणे आमी जिवया.
मोगळा जेजू, तुझ्या मोगान आमी सगळीं बरोन आमी मोगाच्या ताप्यान घडोवन आयिल्लीं आसा. आमचें जिवीत तुज्या जिवितान आमी जियेता. प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमचें सोबें आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सुटना आमी तुजें सोबें ही बरी आमचें जिवीत सादतना आतां आमी सगळे आमचे जे सांदे आसात आनी सेन्सीस आसात ते तुजे सोबें जागृत जालेले आसात. हांव तुका पळयतना सांतिस्वो साक्रामेंतान तेन्ना फकत तुकाच हांव अणभवतां. तूं म्हजे सोबें तुकाच पळयताय. आनी परी तुजें सर्गीचें राज म्हजे सोबें उगडापें जावन हें तुवें आमकां शिकयलां तें हांव समजोंक लागलां आनी जियेतां. पूण ताची खोलाय उदीक आनी उदीक म्हजे सोबें घडोवंक जाय. जितलो हांव तुज्या एकवटान रावतलों जेजू तितलें तुजें जिवीत म्हाका उदीक आनी उदीक सगळेंच बरेंपण ह्या संवसारांत फाव करतलें. करीत आसा, केल्लें आसा. हाका लागून तुका दिनवासता हांव, तुका वाखाणटा हांव, तुजी मोहिमा पुरगुट्टा हांव. मुखारा जेजू कितलें बरेंपण तुवें आमकां फाव केलें. हे म्हजे सोबें सगळे मनशा कुळाकूय तुवें फाव केलें म्हणून हे खात्रीन हांव तुका भोसतां. प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु
Gesù, tu camuema, tu cargawondo, nirontori tu kamche kirdo, ukaraton kotami gayo, Prabhu Gesù, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. Surya dogan fultat bonge fula, tuja mogan petat amchi kalsa, sasna gazu amchi arga gita. Prabhu Jesu, amcha Prabhu Jesu, Prabhu Jesu. आमच्या प्रभू जेजू. बऱ्या मार्गान चलतात आणि सारखे ते करतात ती सगळी भागी. तुझे परजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. म्हजेशी ये, म्हाका आदार दी. उर्फाटी राष्ट्रांकडे लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें दवरली. तांच्या मुर्तीची पुजा करूंक लागली. ह्योय ताका फास जावंक पावल्यो. देंवचारांक ती आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून भेटूंक पावली. आपले पोरजेचेर सर्वेस्पर बरोच कोपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. सोलोमाव उतार पिरायेर पावतोच त्या बायलांनी ताचे काळीज पोरक्या देवाशी ओडून व्हेले. ताच्या बापाय दाविदाचे काळीज सर्वेस्परा आपल्या देवाचे खुशेक राज्य आसले तशें सोलोमावाचे नासले. आस्तार्ते ये सिदोनियन लोकांचे देवीचो आणि मिल्कोम ये आमोनियनी ओळशिकेचो सोलोमाव पाटलाव करूंक लागलो. सर्वेस्पराक मानवना तें ताणें केलें. ताणें आपल्या बापाय दाविदा भाशेन सगळ्या काळजांत सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक ना.
तेन्ना जेरुसलेमाचे उदेंती वाटेन एका दोंगरार केमॉक्स म्हणलोल्या मोआबिताच्या देवाक आनी मिल्कॉम म्हणलोल्या आमोनिताच्या देवाक एक उंच वेदी बांदली. तशेंच सगळ्या आपल्या पोरक्या बायलांक वेदी बांदून दिल्यो. ह्यो बायल्यो आपल्या देवांक धूप घालताल्यो आनी योद्न भेटयताल्यो. सर्वेस्पोर सोलोमानाचेर रागार जालो, कित्याक ताणें आपले काळीज इस्रायलच्या सर्वेस्पोरा देवा थावन पयस काडलोले. सर्वेस्पोर ताका 2 फावटी दिश्टी पडून पोरक्या देवाचो पाटलाव करूं नाका करिना जावंक हुकूम घालो. पूण सर्वेस्पोरान ताका सांगलोलें तें सोलोमान पाळूंक ना. आनी सर्वेस्पोरान सोलोमानाक म्हणलें, असलें खोटेपण केलें आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक ना देखून हांव तुजी राजवटकी खरेंच काण घेतलो आनी तुज्या एका सेवकाक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या जिवितांत हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो तें खरें. तरी आसतना सगळी राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर हांव आनी हांवें वेंचून काडिल्ल्या इस्रायलाक लागून तुज्या पुताक एक कूळ सांबाळून दवरतलो. जेजू थंयसर उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुयेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरो फेनिसियेकारान आनी आपले दुयेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली ना. घरच्या भुरग्यांचें पयलें दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणेन पोरतीपाडून ताका म्हणलें, सवय सायबा. पूण मेजा थोडा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उत्ता तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच. तुजे दुयेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार अंथरुणार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो. तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात.
तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात.
मुगळा जेजू सगळ्या तुझ्या सांद्यांक म्हज्या भाव भयणांक तुझ्या एकवटान आमी दवरता. जी कोण आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां तूं स्पर्श कर आनी कुडीची मनाची आत्म्याची तांकां फाव सावत भलायकी फाव कर. आयज काजार जावंक वेतात ओ काजाराचो दीस मनयतात त्या सगळ्या भाव भयणांक तुवें जेजू तुजे सवे एकठायलेली आसा ह्या साक्रामेंतांतल्यान तुका पयलो वयलो जागो तांच्या जिवितांत दिवंक तांकां मदत कर आनी हे परी आपलेपणांतली ती तुजेर आपलें जिवीत थिरावन तुवें जसो मोग केलाय ते भाशेन ताणीन एकामेका सवें तो मोग अणभवून ती तुजोच मोग तांच्या गोराब्यांक जावं हे मागणें आमी तांचे पासत कोत्ता जेजू. जेजू कितलींच जाणां दुयेंत आसात कुडींत मनांत आत्म्यांत. ही सगळीं दुयेंसां कुडींत मनांत म्हणजे काळजांत आसात पूण तूं आमचे सवे आसाय म्हणटोच तांचो ताबो आमचेर ना. ते आमचे सवे आसा ते आमी सगळें तुजें स्वाधीन कोत्ता. तुवें जशे भाशेन त्या भुरग्याक सुटका दिली तिचे वेलो तुवें देंवचार काडलोय तेच भाशेन आमचे वयर ते देंवचार आसा तितलेय तूं काडून उडय आनी आमकां कुडीक मनाक आत्म्यांक सुटका दिवन तुज्या बरेपणान तूं आमकां बाळगून दवर. सगळीं भुरगीं तरणाटी वाडलेलीं आनी जाणटेलीं तुज्या ताब्यांत करून तूं तांकां स्पर्श कर आनी ही कृपा तांकां अणभवंक दी की हें भायलें सगळें तांच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत आसा तें सगळें तुजे सवें धरून तुवें तांकां सुटका दिली निवारली पेकोडी दिवन तांचें जिवीत तुवें थाऱ्यार हाडलें आनी बरेपणान तुवें तें बाळगून दवरलें. हाका लागून आमी तुका दिनवासता. ह्यो सगल्यो आमच्यो गरजो आसा तितल्योय जेजू आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता आनी तुज्या मागण्यांत सगल्या जाणांक आमी एकवटून दवरता. तुजें जिवीत उदीक तांचे सवें उगडापें जावन ती जिवंक लागूं. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. संस्कारां कितल्या वळत्या साश्टांगी नमन कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गोठा मुखार थिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणान वंदुया वाखाणुया
सोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संस्कार खालतेपणान मानयुया सासणाक आमेन. तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामणासर तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक